आयची स्टोरी इट्स नॉट अबाउट हॉरर, समथींग व्हेरी चीप. संवसारान असले लोक आसता म्हणून म्हाका खबर नासलें. काल म्हाका एका चेडवाचो कॉल येयलो. हर नेम इज इजाबेल अँड शी इज फ्रॉम गोवा. तेज्या वांगडा कितें जालें खबर आसा, दॅट टोटली ब्रोक मी. इजाबेला एज 19 आणि इयर 2020 ते कामाक वचोंक लागले ब्युटी पार्लराच्या शॉपार, ब्युटिशनाच्या शॉपार. म्हणजे कोणाकडे कामाक घाल्ले ब्युटिशन, फेशियल करप, हेअर कटिंग करप, मॅनिक्युअर पॅडिक्युअर, हे सगळे हांवें अंकिता कडल्यान आयकलां तोंडान. हे मॅनिक्युअर बीन कितें म्हणटात पळय ते. सो मॅनिक्युअर पॅडिक्युअर, हेअरस्टायल, फेशियल, हे सगळे ते कोणाकडे बाबडे कामाक असले थंय करताले. अँड इट टूक अ लॉट ऑफ पेशन्स, हार्ड वर्क, डेडिकेशन. 5 वर्सां तेणी त्या शॉपार काम केलें. इजाबेलाची मामी ती फुलां विकता. फुलां म्हणजे फुलां, मेणवाती आनी कितें कितें आहा पळय तें विकता. मेणवाती, फुलां म्हणजे चर्ची भायर खंयच्या तरी कॉपेला भायर, हांव सांगिना तुमकां खंय तें. शेती विकता. ओके, व्हेरी पुअर फॅमिली, व्हेरी बट व्हेरी डिसेंट अँड व्हेरी हार्ड वर्किंग फॅमिली. मामीन तेज्या एक एक रुपया करून आपणाक कमी मोडून बशीन वयच्या जाग्यार चलोन वचोन न्हू गो, आपणाच्या रक्ताचें पाणी करून चेडवाक वयर काडलो, शिकयलें. ब्युटिशनाचो कोर्स केलो, इतलो म्हारग कोर्स आयच्या डेटीन तुमकां खबर आसा. कोर्स केलो, 5 वर्सां कामाक लागले ते. 5 वर्सां तेणी थोडे जोडले आनी फायनली इजाबेलान डिसायड केलें की तें आपूण आतां बिझनस घालतलें. मायचें स्वप्न, मायचे ड्रिम्स आसा ते कंप्लीट करतले. थोड्या फॅमिली कडल्यान, कोणा कडल्यान कजनांक कडल्यान, थोड्या फ्रेंडांक कडल्यान आनी तेज्या मामीन आपणाचे कोणा फ्रेंडा कडल्यान अशें करून पयशे काडून, म्हणजे लोनार पयशे घेतले, प्लस थोडे भांगार आसले ते घाण दवरले आनी सगळे लोनार करून तेंच्यांनी एक तेंच्याच तेवटेन मातशे फुडें पॉप्युलर एरियेन एक शॉप घेतलें रेंटाक. शॉपाचे रेंट आसले 18,000. बरें व्हडले 18 न्हू, कितले आसले 23 कितें तरी, 23,000 कितें तरी तेजे रेंट आसले. आनी शॉपाचो जो ओनर आसलो इज व्हेरी डावन टू अर्थ पर्सन. हांव वळखता तेका, आमचो सबस्क्रायबर तो. आनी शॉप अशें आसलें सकयल आनी वयर आनी सकयल, कळ्ळें तुमकां, स्टेप्सां काडून वयर सकयल. आनी थंय तेणी इंटिरियराक खुर्च्यो, मागीर सगळे कॅमिकल्स, सगळे बाकीचे सगळे कटिंग करपाचें सामान, फेशियलाचें सामान, मसाजाचें सामान, बॉडी मसाज बीन करपाचें सामान, टूल्स, मागीर ते तोंडाक लायतात ते धुंवर सोडटात कितें म्हणटात, चेडवा कितें म्हणटा, स्टिमर. ओके, स्टिमर. हे सगळे तेणी हाडले आनी खूब खर्चो जालो. खूब अरावंड 7-8 लाखाचो खर्चो जालो. आनी तेणी चिंतलेलें तेजे कस्टमर जाल्ले रेडी, यू नो. चेडवा बीन तेका, बायलां जाणटे तेका सोदून येताले त्या शॉपाचेर आनी तेणी डिसायड केलें आपूण बिझनस करतलें म्हणून. आनी तेणी पार्लर घातलो. थोडे दीस पार्लर चलोंक ना, 1 म्हयनोभर तेका मातशे त्रास जाले. मागीर लोकांक कळोंक लागलें की इजाबेला अमक्या जाग्यार आसा. आनी इजाबेला कडेन घे म्हणून लायन लागोंक लागले. जे एरियेन इजाबेलान आपणाचे ब्युटी पार्लर घातलेले ते युनिसेक्स आसले, म्हणजे चेड्या भुरग्यांकूय आनी चेडवांकूय. बट जितले भितर वर्कर्स आसले ती सगळीं चेडवां आसली. ओके, सगळे चेडवांकूच दवरलेलो तेणी. जितले तेणी थंय भुरगीं कामाक दवरलेली तितली चेडवां दवरलेली. थोडी तेज्या वांगडा कामाक आसली, कलिग्स तेजी, तिका 3 जाणां तशी, आनी थोडे भायली म्हणजे आउट ऑफ गोवा. आनी अशें करून टोटल 7 जाणां कामाक आसली. आनी 7 जाणांक तेंच्यांनी अशें डिसायड केल्लेलें तेणी की ते पार्टनरशिपीन कशें, जितले तूं काम करता तितले तुजे ते अमके पयशे, अमके पर्संट कितें तरी, तशें तेंचे कितें तरी सांगलेलें तेणी. आनी ज्या जाग्यार इजाबेलान आपणाचे पार्लर घातलेले तेजे थोडे जागो, म्हणजे
थोडे थोडे 1/2 किलोमीटर जावं, एक 200 मिटर, एक 300 मिटर सोडून असे ब्युटी पार्लर खूप असले. आणि कसे कसे ब्युटी पार्लर, खूप पयलींचे ब्युटी पार्लर, म्हणजे एक 10 वर्सां पयलींचे, 20 वर्सां पयलींचे, कोणाचे पयलींसून आहा कळ्ळें तुका तशे. कोणी न्यूली घातला. पण इझाबेलाचो जो पार्लर आसलो तो पॉवरफूल चडलो म्हाका, पॉवरफूल, विथ ब्युटिफूल एक इंटिरियर. मिनिट. Your Instamart order is delayed since we are facing high demand. त्याचो जो ब्युटी पार्लर आसलो इट वॉज ब्युटिफूल, ब्युटिफूल इंटिरियर, न्यूली नेवे नेवे येयल्लेले इक्विपमेंट, मसाज पार्लर भितरल्यान, बाकीचे सगळे मॅनिक्युअर करपाक, पॅडिक्युअर करपाक, फिश कितें म्हटलेले तेणे न्हू ते फिश पॅडिक्युअर, फिश पॅडिक्युअर. धाकटुले टप कशे केल्लेले, आनी एवरीथींग वॉज परफेक्ट, टू गूड सारके. आनी भितर येवपाचो एक वायबूच अलग आसलो, कित्याक इझाबेल जे चेडूं असले ते इतले डावन टू अर्थ असले, कित्याक ते खूद एक मिडल क्लास फॅमिलीचे बिलोंग करताले. आनी हर एक कस्टमर ताका इम्पॉर्टंट असलो. बट तेज्या वांगडा अशी दुर्घटना घडटली म्हणून इझाबेलाक आनी तेज्या मामीन केन्नाच चुकोन चिंतूंक नासले. सो जालें कितें, युनिसेक्स सलून, आनी थंय चेडवां आसलीं 7 जाणां. ती चेड्यांचे केस कापताली, चेडवांचे केस कापताली अशें. आनी बरें चलतालें, एवरीथींग वॉज गूड. आनी तेणी पयली प्रायोरिटी दिल्लेली वुमन. ओके, चेडवांक कितें तरी करूं दी म्हणून आपणाच्या पार्लराचेर. ओके, आनी तशेंच तेणी सगळे मिडल क्लास फॅमिलीची फ्रेंडां तेजी एकठांय करून सगळ्यांनी मेळोन तो पार्लर स्टार्ट केलो. बट तेज्या वांगडा एक अशी दुर्घटना घडली तुमकां सांगूं शकना. खूब कस्टमर येवंक लागले. तितून व्हेरी पॉवरफूल एक बिल्डर येवंक लागलो तेंचे कडेन. न्यूली ओपन जाला बिल्डर एक येवंक लागलो, नॉट गोवन, भायलो घाटी. पण तुमकां खबर आसा न्हू, थोडे घाटी हांगा आमच्या गोंयांत येवन सारके पॉवरफूल इंग्लीश उलयता, कोंकणी उलयता. कोंकणी बीन कशी न्ही, कळ्ळें न्ही, पळयता असली, कळ्ळें तुमकां, शो मारपाची. आनी तो बिल्डर येवंक लागलो दाढी सेट करपाक, बियर्ड सेट करपाक, आमचे हेअर कट हें करपाक, तोंडाक हें करपाक, फेशियल करपाक. आनी मातशें बारीक बारीक आहा जाल्यार परत परत येवंक लागलो. आनी मेन म्हणटा पळय, ज्या सलून आसलो इझाबेलाचें, तो फूल मॉडर्नूय आसलो. आनी भितर जी चेडवां कामाक आसली, दोज गर्ल्स वर इवन मॉडल. ओके, मॉडर्न आसली. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल बरे कपडे घालप, तांकां बरो आवटफीट आसलो. ओके, ड्रेस कोड आसलो बरो, धाकटुली म्हणजे एक स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, आनी एक टी शर्ट ऑर एक ड्रेस अशें न्हू गो. आनी तो बिल्डर जो येवंक लागलो तो एवरीडे येवंक लागलो, म्हणजे एवरीडे येवंक लागलो. बेश्टेच म्हणून हेअर सेट, केस सेट करपाक म्हणून येवंक लागलो. मदींच म्हणून कितें आनी कितें करूंक लागलो. आनी येता आसतना थंयसर एक चेडूं आसलें कामाक. ते चेडवाचें नांव आसलें स्नेहा, कोंकणे चेडूं. ते चेडवाक येवन येवन केन्ना चॉकलेट दिवप, केन्ना ताका परफ्यूम हाडून दिवप, ताका आनी कितें गिफ्ट करप, केन्ना ताका हजारांची टिप्स दिवप, 2-2 हजाराची टिप्स दिवप. आनी ते बाबडे चेडूं थँक्यू सर म्हणटाले आनी घेताले आनी मागीर रावताले. ओके, म्हणजे कांय हर्ट करिनासले. पण तेजो जो बिल्डराचो जो इंट्रस्ट आसलो, तो इंट्रस्ट खूब वाडोंक लागलो त्या चेडवा कडेन. आनी एक दीस तेणी त्या चेडवाचो हात धरलो, असो न्हू गो, असो हात धरलो. आनी काम तुजें केन्ना सुट्टलें, काम सुटलें काय हांव तुका व्हरोंक येता म्हाजी व्हडली BMW घेवन, आमी मागीर बरे भोंवपाक या न्हू गो, डेटीक बिटीक या. आनी आय लायक यू, म्हाका तूं खूब लायक. आनी त्या चेडवान त्या बिल्डराक म्हणलें, सर आय एम रियली सॉरी, आपूण तसले हेतून ना, आपूण हांगा मेहनत करता, आपणाची मम्मी डॅडी बरी आसाना घरा कडेन. तेणी म्हटलें बिल्डरान, तुका मम्मीक कितें जालें, आपणाक सांग, आपूण तुका हॉस्पिटलान डॉक्टरा कडेन व्हरता न्हू, कितें आहा तें आपूण हें करता. आनी तेणी म्हटलें नाका सर, आय एम वर्कींग हार्ड, देवाच्या कृपेन सगळें जाता. जाल्यार तो एवरीडे परत परत येवंक लागलो, परत परत ताका इरिटेट करूंक लागलो, मोबायल नंबर मागूंक लागलो. मागीर तें काम सुटलें काय ताका फॉलो करूंक लागलो न्हू, कामा वयल्यान घरा कडल्यान कामाक वयता आसतना फॉलो करूंक लागलो. मागीर पयसून रावन तेजे फोटो मारूंक लागलो, म्हणजे झूम करून फोटो मारूंक लागलो. परत परत येवंक लागलो, फोन मारून अपॉयंटमेंट बीन घेवंक लागलो बेश्टे. आनी भुरगो न्हू हा, जाणटो भुरगो न्हू हांव 56 years old was. आनी आमी तेणी ताका ते चेडवान ताका म्हटलें की ना, आपणाची
आपणाक असले हितून नाका, आपण मेहनत करपाक येयला आपणाक असं प्लीज अंडरस्टँड कर. सॉरी सर. त्याचो इगो इतलो हर्ट जालो. कित्याक जालो तें तुमकां सांगता. थंय खूब कस्टमर असले, चेडवां असलीं, 2 भुरगे असले, हेअर कट करी कोण फेशियल करी. आनी तेणी ताका म्हटलें, कितें गो, आपूण तुका कितलो बरो करता, तुका चॉकलेटी दिता, गिफ्ट दिता, तुका इतले पयशे दिता, आपणा वांगडा डेटीक येवंक जायना. तेका चेडवाक राग येयलो सगळ्या फुडल्यान, त्या फुडल्यान कस्टमरा फुडल्यान विचारता म्हूण. तेणी ताका व्हडल्यान म्हटलें, तुज्या असलो फालतूर, तुज्या असलो फालतूर लोक, तूं जाणटो, तूं आपणाच्या एजीचे तुज्या घरान चेडूं आसतलें आनी तूं असलीं फकाणां करता, हांगा चेडवांक पळयता. तेजो इगो इतलो हर्ट जालो, तिणी रागान थंयसरल्यान भायर सरलो बिल्डरा तेनुको. होय. आनी ते बिल्डरा कडेन पावरफूल पावर आसलो. आनी तेणी वचून रुमर्स स्प्रेड केले त्या जाग्यार. चेडे वयता ते दिसता, युनिसेक्स सलून न्हू ते, चेडे वयता ते दिसता, कितें नाका जाल्ली कितें थंय पार्लर चलता, मसाज पार्लर चलता, आनी कितें नाकाल्ले कितें 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 रुमर्स हे करून लोकांक भडकोवन घातले थंयसरल्या. आनी एक दीस तेणी पुलिसाक फोन मारलो. आपूण थंय गेल्लो केस कापपाक, आनी थंयसर अशें अशें घटना जाता, फालतूपणां चलता, बुरशापणां चलता. पुलिसांक कंप्लेंट दिली जाल्यार पुलीस तुमकां खबर आसा एक स्ट्रीक्ट एक्शन घेता. पुलिसान व्हेरी स्ट्रीक्ट एक्शन घेतली, कित्याक असल्या जाग्यांचेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेतात. आनी पुलीस येयले भितर एंट्री मारली, म्हणजे तेंच्या पार्लरान एंट्री मारली आनी सगळे चॅक केले जाल्यार एवरीथींग इज नॉर्मल. कळ्ळें न्हू तुमकां. तेंचे बाबडे कितें रॉंग करूंकूच ना जाल्यार तेंकां कित्याक पुलीस त्रास करतले, सारकें न्हू. बट ड्यू टू तेर कंप्लेंट एक कस्टमरान फायल केल्या म्हणजे कितें तरी एक्शन घेवचेच पडलें न्हू. तेंच्यांनी बाबड्यांनी चॅक केलें, पुलिसांक कांय गावोंक ना. बट तुमकां खबर आसा, आमची जनता, आमचो जो लोक आसा, तेंकां कोणाच्या घरान कितें जालें, कोण मेलो, कोणाचे पयशे कोण व्हरोंक येयला, कोण रीणकार दारार उबो रावला, कोणाची लायटीची इलेक्ट्रिसिटी कट करता, कोणाच्या गाडयेचें पेट्रोल काबार जालें, कोणाच्या घरान चोरी जाली, हें पळोवपाक लोक आमचो बॅल्कनीचेर येवन उबो रावतात मजा पळोवपाक. आनी इजाबेला वांगडा तशेंच जालें. थंयसरले लोक सगळे जमा जाले, पुलीस वयता तें पळोवन. जीप येयली न्हू पुलीस भरून, दादलेय आसले भितर, बायलांय आसलीं. आनी तें पळोवन थंय तेंची नांवाची घाण जाली. अशें जालें की थंयसर पुलीस येयली, रेड पडलेली, नाका जाल्ले लोक स्प्रेड करूंक लागले. इजाबेलाचो बिझनस डावन जावंक लागलो. लोक थंय नाके बराबर येवंक लागले, जे ताका खूब जोडटाले ते हजारांनी पयशे, ते म्हाका सांगताले आपूण हजारांनी पयशे घरा व्हरताले एवरी डे. 5,000, केन्ना 12,000, केन्ना 10,000, केन्ना 20,000. इतले ताका जोड जावंक लागले. आनी लोकांचे झेलसी तुमकां खबर आसा कितें तें. लोकांनी ताका खूब त्रास केलो. तुमी हांगासर फालतू, आमचे हांगासरले चेडे थंय वयता केंस कापपाक काय कित्याक वयता आमकां खबर ना, आमच्या भुरग्यांची नांवाची घाण करता, आमचे भुरगे हांगा पाड जाता. अशें करून करून ताका खूब इमोशनली, फिजिकली टोटली हर्ट केलो. आनी तेजे बाबडे कस्टमर टोटली बंद जाले. 8 लाख 7 लाख लोन घेतलो. तितूंतलो खंय इजाबेलान खंय 2,50,000 अडेज लाख भरलेले आनी 5.5 लाख कितले तरी ते भरपाचे आसले. तेजेर तकलेर पेज पडलो, कस्टमर येना जाले. एवरी मंथ 23,000 ताका कितें म्हणटा ते आमचे तेजे रेंट पे करूंक जाय शॉपाचे. इतले इक्विपमेंटां हाडल्या, इतले कॅमिकल्स हाडल्या, आनी स्लो करून तांकां भुरग्यांकूय पेमेंट दिवंक जाय. ते करून करून खंय 7 खंय 5 जाणां बाबडी सोडून गेली. कित्याक तेंच्याय बाबड्या घरान कितें प्रॉब्लम आसा न्हू, 2 रुपयाक जोडटा. आनी अशें करून 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 इजाबेलान शॉपा वयली चॅर इकली, बरी इलेक्ट्रीक चॅर हाडलेली तेणी, मसाज चॅर, ते इकले. आनी कितें कितें सामान इकलें. अशें करून करून शॉप सोडलो. आनी ते टोटली पिशे कशे जाले न्हू. पिशा जाल्ल्या कारणार तेजी आवय टेन्शन घेवंक लागली. लोक रीणकार, जे रीण काडल्या, कोणाचे लोन काडल्या, कोणाचे EMI आसा बँकीन, जे भांगर ते सगळे तेच्या दारार येवंक लागले. आनी चेडवाचे इजाबेलाक खूब त्रास जाले सारके. ओके, इजाबेलाक खूब त्रास जाले हिसपा भायर. तेणी लोक येता म्हणून तेणी कितें 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 करून लास्टाची आपणाची एक सरपळी आहा ती इकून
आनी कितें कोणाक फ्रेंडा कडल्यान हेल्प घेवन कितें कितें करून खूब मेहनत करून पासपोर्ट बीन तेजे कडेन आसलो पूण सगळें हें तें करून दुबय कामाक गेले न्हू गो. हय दुबय एका पार्लर शॉपान कामाक गेले न्हू पार्लराच्या आनी थंय 3 म्हयने जाल्ले तेका पेमेंट पडटालो ते घरा धाडटाले आनी घरांतल्यान तेजी मामी थोडे पयशे आपणाक दवरताली म्हणजे थोडे एक 4-5 हजार बाकीचे लोन भरताली आनी ती खूब बाबडी फुलां मेणवाती बारीक सारीक कितें कितें आहा तें इकूंक वयताली. एक दीस अशें जालें की इजाबेलाची मामी एक्सपायर जाली, हार्ट अटॅक येयलो. ज्या जाग्यार ती वतान उबी रावलेली खूब वत पडटालें खंय ते वतान ती उबी रावलेली अशी विकपाक फुलां विकपाक रोड हायवेर लोक हायवे वयल्यान वयता न्हू थंय ताका हार्ट अटॅक येयलो आनी ती थंयच मेली, एक्सपायर जाली. इजाबेलाक दुबयसून गोंयान येवचो पडलो. मागीर तेजे मायक हें जालें तेजे हितेर जालो. मागीर तेजी लायफ टोटली चेंज जाली. माय उपरांत ताका घरान पाय ना, भाव ना, भयण ना, कोण फॅमिली खूब आसा पूण ते बाबडे एकटेच. सो तेणी म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आनी तेणी म्हाका कितें सांगलें जाणा, अवी आनी अंकिता तुमकां तुमचे सबस्क्रायबर पळय 13,000 सबस्क्रायबर आसा. अवी तुका 1.5-2 लाख फॉलोवर्स इंस्टाग्रामाचेर आहा. कितले लोक तुमकां पळयता, कितले लोक तुमकां कॉन्टेक्ट करता. थोडे लोक तितूंतले बरे आसता, थोडे लोक बरे आसना. तुमकां तेंची इंटेंशन खबर ना. आमी खूबदां पळयता तुमी खूब लोकांक मेळटा, एवरीबडी सगळ्यांचेच इंटेंशन तुमच्या वाटेन बरें आसना. हांवें ताका विचारलें कितें जालें, कित्याक तूं अशें म्हणटा. त्या टायमार तेणी म्हाका आपणाची सगळी स्टोरी सांगली आनी आपणाचे सगळे स्क्रीनशॉट धाडले जे आनी रेकॉर्डिंग्स धाडले कशे लोक ताका त्रास करी फोन मारून चेट असली गाळी मारताले म्हणून आनी कितें कितें म्हणून कितें गो तूं पयशे दिना आमचे हे ते आनी लायफ म्हणटा मामी एक्सपायर जाली आनी लायफ टोटली चेंज जाली आपणाची. जस्ट इमॅजीन गायज, आयज तुमी हर एक मनशाचेर ट्रस्ट करता. इंस्टाग्रामाचेर कोण व्हडली BMW घेवन फोटो घालता जाल्यार तुमकां असो दिसता तो श्रीमंत म्हणून न्हू. आनी थोडे तेतूंतले श्रीमंतूय आसता, खंयतून आसता पयशांनी आसता, गाडयेन आसता, बंगल्यान आसता. भितरल्यान काळजान तो मनीस केन्ना श्रीमंत आसना. हांव सगळ्यांचेच म्हणिना, थोडे अशे आसता तेंचे कडेन गाडी घोडो सगळें आसता, भितरल्यान मनीस सारको कुसलेलो आसता. तांकां इतलेंच खबर आसता की चेडवांचो यूज करपाचो, वापर करपाचो आनी तांकां सोडून घालपाचो. आतां हे पळय जाणट्यान कितें केलें इजाबेला वांगडा. सो गायज ही व्हिडिओ आयज तुमच्या खातीर जस्ट टू इन्फॉर्म यू की आयज तुमी कोणाचेरूय ब्लायंडली ट्रस्ट करता हेचे 10 फावटी चिंता. हालीं आनी न्यूजार म्हाका एवरी डे आयकोंक येता कोणाक मारलो, कोणी हें केलें, कोणी तें केलें, रेप जालो. ओके 15 वर्साच्या चेडवाचो रेप जालो म्हणून काल न्यूजार आयकलां हांवें. इट्स सो डिस्गस्टींग. गायज कितें आसता जाणा आतां कोणीय समज दादल्यान कितें म्हटलें खंयचोय कमेंट तुमकां पास केलो जाल्यार ताका न्हू ओगी रावोंक जायना. एकदां तुमी समज ओगी रावात न्हू जाल्यार तो मागीर चडूच करूंक लागता, हिसपा भायर करूंक लागता. ही मॅसेज कित्याक, ही मॅसेज म्हाज्या सगळ्या भयणांक, स्पेशली चेड्यांक न्हू, स्पेशली म्हाज्या भयणांक जे म्हाजे व्हिडियोज पळयता, मॅरीड कपल्स पळयता, म्हाजी कोण चेडवां पळयता, यंग मॅरीड खूब लोक पळयता व्हिडियो. ही तांकां ब्लायंडली कोणाचेर ट्रस्ट करूं नाका. आयज काल संवसार बरो न्हू. आयज ह्या व्हिडियोचेर कितें तुमकां इन्फॉर्मेटीव लागलें जाल्यार चॅनलाचेर आमच्या लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी आमचो व्लॉग जाय तुमकां काय तुमकां रियल लायफ स्टोरी जाय फाल्यां ते तुमी आयज कॉमेंट करून सांगा म्हाका. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट, आमचे हॉरर व्हिडियोज जे आसता त्या व्हिडियोनी तुमकां मोस्ट ऑफ द पीपल तांकां बॅकग्रावंड हॉरर म्युजीक आवडना. खरी गजाल कॉमेंट करून सांगा म्हाका. तुमी जाय तशें तुमकां जाय तशेंच घालतलो हांव न्हू. हय आमी आहात कित्याक, जस्ट बिकॉज ऑफ यू. तुमच्या सगळ्यां खातीर आयज आमी हांगासर आसा. सो हात जोडून थँक्यू म्हणटा आनी गॉड ब्लेस यू आनी गूड नायट. बाय बाय.